दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. मगच्या बाबईनो एक विगार एक मेल्ल्या व्यक्तीच्या वार्षिक मिसाच्या उडासा वेळार त्याच्या वार्षिक त्याच्या वर्साचे मीस भेटयतना विगारांनी विचारले मरणाचो विरोध शब्द कसलो. वॉट इज द ऑपोजीट ऑफ डेथ. मरणाचो मरण म्हणल्याचो विरोध शब्द खंयचो गे म्हणून. सबारांनी सांगलें मरणाचो विरोध शब्द लायफ जिवीत म्हणून, मरण जिवीत म्हणून. पूण एका प्रायवंत जाणट्यान जाप दिली, तोंडार मिरयो पडलो प्रायवंत मनीस, ताणें जाप दिली मरणाचो विरोध शब्द जावन आसा स्मरण करचें, उडास करचो एकल्याच उडास करचो म्हणून. तवळ विगारान सांगलें तें सारकें, तुवें सांगलें सारकें म्हणून. मरणाच्यो विरोध शब्द स्मरण. आमी केदोळ पर्यान एकल्याचो उडास काडटा, ताचें नांव तवळ काडटा आनी ताचो मोग करता, तवळ मोग करता. त्या वरेग तो आनीकी जिवंत आसा. ही इज स्टील अलायव. दे आर अलायव इन आवर मेमरी म्हणालो विगार. आमच्या मोगाच्यांक आमचे तावन वेगळ्या सारक हाडूंक जायना. आमी तांचो उडास काडटा म्हणसर, आमी मोग करता म्हणसर, आमी तांचे कडेन तांचे पसत मागता वरेग तांकां आमकां वेगळ्या सारक करूंक जायना. आयच्या वांजेलांत लाजराच्या फोंडा मुखार लाजराच्या समाधी मुखार जेजू उबो रावता आनी ताका ताच्या नांवान आपयता. लाजरा म्हणटा, ताच्या नांवान आपयता. लाजरा बैरे म्हणटा. लाजराचो उडास काडलो, ताचो मोग केलो जेजून आनी ताका भायर येवंक आपयलें. आतां लाजार ताच्या कुटुंबाच्यांक, ताच्या इश्टामंत्रांक आनी ताच्या कम्युनिटीक, ताच्या समुदायाक परत फाटीं आयलो. लाजार म्हणल्याचो अर्थ कितें? लाजार म्हणलो शब्द अर्थ कितें? इब्रू भाशेंत गॉड हेल्प्स. देव कुमोग करता, देव ससाय दिता, देव कुमोग करता. जेजू ताका ताच्या ऐन गरजे वेळार, त्या ऐन वेळार गरजेक पावता. बेतनी म्हळ्यार कितें? बेतनी म्हळ्यार शब्दाचो अर्थ कितें? बेतनी म्हळ्यार कश्ट आनी इजा भोगतेल्यांचें घर म्हूण. एका घरांत कश्ट आनी इजा भोगतात तांकां म्हूण. हावज ऑफ द एफ्लिक्टेड. जेजू कश्ट व्हडले भोगच्या घरांत आशिल्ल्यांक कुमोग करता, पावता. ही काणी पिडा मरणा विशीं मात्र न्ही, बगार ही काणी पिडा मरण मोग केल्ल्याचें, सोम्यान मोग केल्ल्याची पिडा, सोम्यान मोग केल्ल्याचें मरण, त्या विशयन ही काणी जावन आसा लाजरासाची. मोगाच्यान देवाचो मोग आमकांय ताणें मोग केल्ल्यांक देवाचो मोग पावता. देव आमचो मोग करता, देवाचो मोग आमकां पावता. जेजू सांगिना गी लाजरस मेला म्हूण सांगिना, बिलकूल सांगिना. जेजू सांगता लाजरस न्हिदला. शिसांक आनी हेरांक लाजरस मेला, जेजूक मात्र लाजरस न्हिदला. जायते फावटी आमी सांगता म्हजें जालें, म्हजें मुग्दालें, म्हजें फ्युचर मेलें, म्हजें फायनान्स मरोवन गेलें, पिड्ड्यार जावन गेलें, फुडली वाट डेड एंड जाली. पूण जेजू सांगता लाजरस न्हिदला. देवाचेर विश्वास येयल्या आमकां चिंताप तसलें जायचें, जेजू बरी जायचें. लाजरस न्हिदला, मरोंक ना. न्हिदला देखून तो ताका उठयता. देखून आमचें फायनान्स, आमच्या दुडवाची कश्ट संकश्ट आनी आमकां कामाचें, आमकां विजा मेळोवंक कितेंय जावं दी, तें आमचें एंड जालें आनी म्हाका ना म्हणून ना. जेजू आमकां परतून आतां दन चलयता, खंय पावयचे थंय पावयता. देखून मरण बळादीक न्ही, मोग बळादीक. लव मस्ट ओवरकम डेथ म्हूण सांगतात. जेजू लाजरासाक व्हडल्यान आपयता. संकेत देवाचें आजारपण. व्हडल्यान आपणचें म्हळ्यार देवाचें आजारपण. लाजार काळोखांत थावन उजवाडाक येता जेजू आपयतना.
जेजूक जीव दिवंक जाता म्हूण न्हय, जेजूच जीव जावन आसा. हांव जावन आसा जिवीत आनी जिवानपण म्हणटा जेजू. जिजस इज लायफ. ताचेर पातयेवन ताचे पातयेवचें म्हळ्यार भरपूर जिवीत जियोवचें, कसली लाभदनी विणें जियोवचें, लायफ फ्री लायफ जियोवचें, खली लाभदोनी, नो एडिक्शन टू मेटिरियल थिंग्स. एका वेळार आमी खंयच्या वस्तूंक आमी एडिक्शन जाल्यार त्यो आमकां चड आनी चड जाय. थोडी पियोनाक एडिक्ट जातात, चड आनी चड पियोन जायचे. थोड्यो वस्तूंक वाणांक लब जातात, एडिक्शन जातात. सोड आनी सोड नव्या नव्या थिंग्स जायचे. देखून लाभदोनी आमकां बांदून घालता. पवित्र पुस्तक सांगिना की आमकां पिडा येना, आमकां कश्ट नश्ट येनात, मरण येना म्हूण सांगना. बघार पवित्र पुस्तक सांगता की आमी पिडा शिडा आयिल्ल्या वेळार, कश्ट आयिल्ल्या वेळार, नश्ट जाल्ल्या वेळार ते कश्ट नश्ट पिडा शिडा आमकां चलवयना, आमकां डिफीट करिना. आमी बरी पशूज न्हय, आमी जैतेवंत. वी आर नॉट विक्टिम्स बट वी आर विक्टर्स. लाजाराचें मरण एक आत्म्याचें मरण म्हूण खुणा कशें आमी पळयता. सांत आगोस्तीन म्हणटा लाजाराचें मरण ती खुणा, तो एक संकेत. खुणा तो संकेत, ह्यो गुर्तू आमच्या आत्म्याच्या मरणाचो म्हणून सांत आगोस्तीन सांगता. आत्मो महापतका निमती मरण पावतना तशें जाता म्हूण. कोडाची पिडा, इतर पिडा पतकांचो संकेत म्हणल्या बरी. त्या देखून आमी जेजूची प्रतिक्रिया आमी कशी प्रतिक्रिया दाखय जाय. जेजूची प्रतिक्रिया आमी कशी प्रतिक्रिया दाखय जाय गी म्हणल्यार सांगता. आमी पतकाचेर कशी आमी ती प्रतिक्रिया दाखयची गी म्हणून. देखून जेजू लाजाराच्या पोंडा लागीं कठीण कळवळ्ळो, डीपली ट्रबल्ड. जेजू रडलो, पूण ताणें व्हडल्या ताळ्यान बोव मारली. जेजू देव तरी मनशाची बोगणां तो बोगलो. जेजू देव तरी आमची बोगणां तो बोगलो. आमी रडचें, व्हडल्या ताळ्यान उस्कारचें आनी व्हडल्या ताळ्यान बोव मारचें, हें पुरो आमचें मनशा सैमाचें. जेजू देव तरी मनशाची बोगणां तो बोगलो, ही बोगणां बोगलो. आमी कशें प्रतिक्रिया दी जाय म्हणलें आमकां शिकोवच्या खातीर जेजू आमी एक परिस्थितीक कशें प्रतिक्रिया दिवचें, आमी पतकाच्या मुखार कशें प्रतिक्रिया दिवचें. पतकाच्या मुखार आमी रडाचें, पतकाच्या मुखार आमी सुस्कारचें, हें नाका जालें म्हूण, आनी पताक रडाचें आनी जिवन परिवर्तन जायचें. हें जेजू शिकयता. महापताक स्पिरिताक लगाड काडटा. महापताक आपलें तें आमच्या स्पिरिताक लगाड काडटा. तें आमकां गूंड एफेक्ट करता, ता गूंड परिणाम आमचेर घालता. एक लिसांव आमी हांगा शिकूंक येता की आमी ह्या आमच्या मोगाची महापताक आदारतना आमी तें इग्नोर करिनाये, आमी तें गुमान करी दिनासतना रावनाये. आमकां पतकाचो कांटाळो आसा जाय, पतकाचो कठीण कांटाळो आसा जे तें सदांचें तें कॅज्युअल थिंग म्हणल्या बरी आमी रियॅक्ट करिनाये. आमी पतकाचो कांटाळो आसा जे. पताक सिरियसली घेवच्याक मोल आसा. देखून थोड्यांक पताक म्हळ्यार सिरियसली थिंग घेतात, ताका मोल आसा, मौल्य आसा ताका. आमी देवाक बक्षांनी पासोत उलो मारी जाय. देवा कडेन आमकां बक्षी म्हणून आमी उलो मारीचें. जेजून लाजारसा भायर ये म्हणून आदेश दितना तो लाजारस आयकलो आनी ताणें ताचो ताळो पाडलो. पूण ताका वस्तुरांनी मरणाच्या वस्त्रांनी गुठलायिल्लो, बेरियल बँड्सान गुठलायिल्लो. सांत आगोस्तीन शिकयता मरणांक गुठलायिल्ल्या वस्तुरां सांचो संकेत खुमसार जावचें आनी पतकांचें बॉक्साणें मागचें. आमचीं पतकां उसारूंक आमचेच तकीन जायना, आमच्याच प्रयत्नान तें जायना. आमी खुरपेन देवाच्या खुरपेन बरो जाय आनी सोम्याचो आदेश पोंडातावन भायर येवंक लाजाराक जेजून परबायल्लें तो आदेश आमी पाळिचे. आमी बांदिल्ल्या परिस्थितींत आसचें
देवाक दाखयचें, देवा कडेन सांगचें जाल्यार आमकां पथकान बांदलां, आमचें तोंड बांदलां, आमकां उलोवंक जायना. खंय सत उलयचें काय सत उलोवंक जायना, पथकान आमचें तोंड बांदलां. खंय आमी सत पळयचें गी, खंय पळोवचें गी गरज आहा गी, तें पळोवंक आमचे दोळे बांदल्यात, ते सुटय म्हणून सांगाचें. आमचे हात बरें करूंक, जेजून बरें करूंक आमचे हात दिल्ले, ते हात पथकान बांदल्यात, आमी बरें करिना, बरें करूंक जाता जाल्यार बरें करना. देखून जेजू कडेन मागचें, म्हजे हात बांदल्यात, लाजरास सुटयल्या बरी म्हाकाय सुटय म्हणून. आमचे पांय बांदल्यात, आमकां बरे वाटेन चलोवंक पांय दिल्ले, बरें करूंक पांय दिल्ले. देखून ते पांयां लाजराचे पांय बांदल्या बरी आमचे बांदल्यात, जेजू म्हणटा सुटय ताका म्हणून. म्हाकाय सुटयचें जेजून, खंयच्या हांव सुटयचें, खंयच्या पथकांत हांव सुटयचें गे म्हणून आमी पाश्चात्ताप पावचें. पाश्चात्ताप पावोवंक, पाताक रडोवंक आपयलांत वेळी आमी देवाचो आदेश पाळीचे. जेजू म्हणटा लाजरासाक सोडया, लाजरासाक वसोंक सोडा. लेट हिम गो म्हणटा, अनटाय लेट हिम गो म्हणटा. हें प्राजिताच्या साक्रमेंताचो फावार दाखयता. प्राजिता साक्रमेंत आमकां सुटयता, लाजरासाक सुटयल्या बरी आमकां प्राजिताचो साक्रमेंत, कुमसाराचो साक्रमेंत आमकां ह्या पथकाच्या बांदपासांत सुटयता. कुमसाचो साक्रमेंत आमकां बांदपासांत सोडयता आनी मेकळें करता आनी आमकां बळादीक करता. पथकांत दोडतो परिणाम आसात, पथकांत दोडतो परिणाम आसा. पयलो, पथक आमकां सस्नाच्या सलवासा वतावन सुकयता. हाका वखात कन्फेशन, बोक्सां प्राजीत कुमसार जावचें आनी बोक्साणें मागचें. दुसरें, पथकाचो परिणाम शिक्षा. शिक्षा देवान दिवची न्ही, पथकान दिवची. आमी पथक आदारतना आमी त्या पथकाक लाभ जाता. पथकांत पडचें बळादीक जाता, पथकान पडचें थाळणी येता, पथकान पडो थाळणी येता, ती थाळणी बळाक दिता, पथकान पडचें चड बळादीक जाता. देखून परिवर्तनाक वखात सोम्यान सांगिल्लें आयकोवचें आनी कुमसार जावचें. ताका सोडया, तो वचून दी म्हूण. देखून जिणेची बदलावण आनी सुगंडांनी वाडच्या द्वारे हें साध्यता जाता. आज आमी कसल्या पथकांत सोडयचें आमकां, कसल्या पथकांत आमी सांपडल्या, खंयच्या पथकांत सोडोवचो आमकां फ्री करीचें म्हणून आमी विचारया. एक. दुसरें कितें म्हळ्यार आमी तें पथक आयडेंटिफाय करीचें, खंयचें पथक म्हूण गुर्तिचें आनी त्या पथकाच्या पाश्चात्ताप रडोवन पथकांत सुटका मागचें, देवाचें बक्षाणें मागचें. कसल्या ताळयेन तूं आज वत धाडटाय, तूं खंयच्या टेम्पटेशनान तूं स्ट्रगल करताय तें तुवें पळयचें. एका ताळणेक लाभदल्ल्या एटॅचमेंट तुका जालां, एक ताळणेक तूं चड पडटाय, एक ताळणेक तूं एटॅचमेंट लाभदोनी आसा, ती खंयची तूं पळय. जेजू आशेता आमी ताचे तावन संपूर्ण सुटका जोडी जाय म्हणून. त्या कृपेक काळीज आमी उक्तें करया. जेजूची कृपा आमी आशया, कृपेन आमचें काळीज भरया आनी आमकां दोसच्या पथकांत त्या एटॅचमेंटांत सुटका जोडया. जेजू म्हणटा अनटाय आनी लेट हिम गो म्हणून आमकां फ्री करता, आमकां स्वतंत्र करता, फ्री करता. तशें जावंक ह्या प्राजिताच्या काळार सर्वेस्पर देव आमचें काळीज कृपेन भरून दी. आमी त्या कृपेक उक्तें जावया. आमेन. दिव्यवाणी